नमस्कार. तुम्ही पळतात गोवा 365च्या कोकणी खबरो आणि हांव उर्वशी नाईक. 12वीच्या विद्यार्थ्यांचो निकाल शेनवारा सकाळी 10 जाहीर करतले. विद्यार्थ्यांक तांचो निकाल ऑनलाईन तसेच मोबायलावेल्यान SMS धाडून पळोवपाक मेळटलो. बार्देश, तिसवाडी, पेडणे, दिवचल, सत्तरी, फोंडे आणि धार बांदोडेचे निकाल परवरे गोंय माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळात मेळटले, जाल्यार काणकोण, केपें, सांगे, साश्टी आणि मुरगांवचे निकाल मडगांवचे लोयला उच्च माध्यमीक विद्यालयात मेळटले. खासगी उमेदवारांक तांचो निकाल परवरीच्या गोंय माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळांतल्यान तांच्यो हॉल तिकेटी दाखोवन व्हरचे पडटले. सोमारा सकाळी 9:30 ते दनपारां 1 मेरेन मार्कलिस्टां दितले. 12वीचे रिजल्ट वेबसायटींचेर तशेंच SMSाचेर तांकां मेळटले. www.schools9.com, www.examresults.net, www.examresults.net/goa, www.results.amarujala.com, www.knowyourresult.com, www.timesofindia.com, www.goa12.knowyourresult.com, www.indiaresults.com, www.jagranjosh.com, www.exametc.com. तसेच SMSांचेरूय रिजल्ट मेळटले. ते खातीर गोवा 12 स्पेस सीट नंबर घालून 56263 धाडचे पडटले. गोवा स्पेस सीट नंबर घालून 5888 घालूनय रिजल्ट मेळटलो. तसेच गोवा 12 स्पेस सीट नंबर घालून 567650 हाचेरूय रिजल्ट मेळटलो. तसेच GB12 स्पेस सीट नंबर घालून 54242 हाचेरूय रिजल्ट मेळपाक शकता. गोवा 365 ब्युरो, पणजी. ॲपाचेर चलतल्या टॅक्सींचो टॅक्सीवाल्यांक चड फायदो आसा. आतां चलता ताचेर न्ही, पूण हे ॲप सरकारान चलोवपाक जायना. टॅक्सीवाल्यांनीच फुडें सरून सोसायटी करची आनी ॲप चलोवचे. सरकारान मात बेकायदेशीर टॅक्सीवाल्यांचेर खर कारवाय करची. ह्यो सुचोवण्यो आसात गोंय टॅक्सी संघटनेचो आदलो अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडीसाच्यो. माजोड्डेचो जॉर्ज आतां कामा खातीर देशा भायर गेला, पूण टॅक्सीवाल्यांचें पुराय आंदोलन तो जाणा. देखून हालींच गोंया आयिल्लो तेन्ना तो गोवा 365 कडेन उलयलो. गोंय पर्यटन महामंडळ वा कदंब महामंडळान टॅक्सीचे ॲप चलोवपाक ताणें खर विरोध केला, पूण तेच वांगडा ताणें आपल्या सहकारी टॅक्सीवाल्यांक उलो मारला. नव्या तंत्रज्ञानाक न्हयकार नाकात आनी राजकारण्या फाटल्यानूय धांव नाकात. गोवोरमेंटा फुडल्यान झगडोन आतां 30 वर्सां जातलीं सुमार. वी शूड नॉट फायट विथ द गव्हर्मेंट. वी शूड नॉट गो and even request with the government taking help of any politician. This will not help. This will not solve your problem. It is high time that you have to look for some solution for yourself, and that is having innovative ideas like having an app and or meter system, which is satellite meter system or GPS meter system or those type of things, and moving forward from there. Kitli tu technology avoid keli म्हण technology stop जावची ना. Things will come. If not you, somebody will come in the market and will give you a competition. So हे जावचे पयलें तुमी तर सगळे एकठांय जावन एक cooperative society form केली and then develop an app. There is a misconcept. Meter or apps लायलो, taxi drivers will benefit more than what they are benefiting now. That is 100% sure. जायते फावटी आमकां कस्टमरा कडेन डिबेट करची पडटा. 1000 सांगलेलो कस्टमर 900 करता, मागीर 800 वचचें पडटा. वन्स द ॲप इज यूज, गव्हर्मेंट रेट हाती लावपाची फिक्स. यू डोंट हॅव टू आर्ग्यू ऑर डू एनीथिंग विथ दीस. बट ओनली थिंग इज दे हॅव टू एड्युकेट देमसेल्फ मोर ऑन दीस ॲप थिंग्स विच आर द लेटस्ट थिंग्स. जॉर्जाच्या मतान टॅक्सीवाल्यांक सगळ्यात मोठी भिरांत आसा ती बेकायदेशीरपणान चलयतात त्या खासगी टॅक्सींची. तशेंच कांय टॅक्सीवाले गरजे भायर तोंडाक येता ते भाडें सांगतात ताची. तो म्हणटा सरकारान ह्या दोनूय जाणांचेर खर कारवाय करची. There are few dirty people in the tourist taxis or any of the taxis, or let me put it in any industries. If you go pick those bad guys, त्यांची कितें लायसन्स बी कितें कॅन्सल करपाचें सोडपाचें तांकां भायर उडोवपाचें आनी द गूड गायज शूड बी लेफ्ट इन दीस बिजनस. ते बॅड गायजांक लागून ओला आनी उबर हाडप हें सारकें न्हू. भायली इंडस्ट्री गोंया हाडप हें सारकें न्हू. At the same time, government should do one thing. All the private vehicles which are working parallel to it should be stopped. You cannot have tourist taxis or any of the taxis working, paying the tax to the government, and having some illegal private cars operating in the same rate parallel to each other. This is wrong.
ते भायर जॉर्ज आनीक 2 गजाली सुचयता. मोटरसायकल पायलटांकय ॲप दियात आनी काळ्यो आनी हळडुव्या रंगाच्या टॅक्सींक वेगळे भाडे थारायात. त्यो टॅक्सी गोंया खातीरूच चलूं दी. If you go to see National Highway 17चे वेस्ट सायड आहा सगल्यो टॅक्सी थिंगा पडलेली आहा. नॉर्थ सायडीन गाडयो कोणाक जाय पडटे, ईस्ट सायडीन सपोज हायवेचे वयले सायडीन कोणाक गाडी जाय पडटा जाल्यार गाडी मेळोंक एकदम डिफिकल्ट जाता. एप्स म्हणटा तो इवन पायलट सुद्दां ताका देखून एप्स लायल्यार बरो. ट्युरिस्ट टॅक्सीज शूड बी केप्ट फॉर ट्युरिस्ट द वे दे आर रनिंग. येलो ब्लॅक टॅक्सीज सद्याक तरी ट्युरिस्ट टॅक्सीची रेट घेवन चलयता. लोकल्सांक सर्व करपाक सद्याक कांय ना. सो दॅट इज वॉट द पीपल आर एगेन्स्ट. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. गोंयांत साबार तरेची खाणां आसात. तातूंत भारतभर वडा पाव आनी भेलपुरी गरीब गिरेस्त घोस्तान खातात. साबार फावट ह्या खाणांक लागून दुयेंसां जातात कारण खाणां करपाची सुवात नितळ आसना. आतां जे गाडे शिजयल्लीं खाणां विकतात तांची लायसनां आनी नितळसाण तपासची अशें गोंय शारा उदरगत मंत्र्यान पणजी महानगरपालिकेक सांगलां. लायसनां नासतना हे गाडेवाले खाणां विकतात अशी कागाळ हॉटेलवाल्यांनी केल्ली. लायसनां दितात थंयय बेकायदेशीरपणां आसात असो आरोप तांणी केला. हाचेर पालिकेन बेगोबेग कारवाय करची अशें तांणी मागलां. ट्रेडाचे इश्यूज खूब आहा. ते मेन इश्यू कितें जाणा न्हू, ते म्हणटा गाड्यार सवाय जेवण गावता हॉटेलांचेर कित्याक येवपाक जाय लोकांनी. तें जाल्यार खरें न्हू तें. ते टॅक्सीस कांयच फारीक करिना आनी ते तांकां सवाय विकपाक कोताक येता. थोडे इल्लिगली विकतात म्हणजे कांयच परमिशनां घेयना, कोणाचीच घेयना. म्हणजे CCPचे घेयना, FDA घेयना, कांयच हायजीन नासता. दॅट्स वॉट आय आस्क्ड द कमिशनर एंड द मेयर. बाबा यू ट्राय टू रिमूव ऑल द इल्लिगल hand cards. Those who don't have a license, take them off. And everybody cannot sell food. Food is a precious item and one has to be very hygienic. One has to be careful how you sell food. FDA permission is required. These permissions are very important. But unless you get this permission, you should not be allowed to handle food. And as per the World Health Organization, this is the easiest way of catching all the sicknesses, illnesses. Street food. So many gadas have come, and who is responsible for the licenses? And we say that there are duplicate licenses in the gadas. And we had also put a demand that if hoteliers are being asked to give all the license, they should, these gadas also should follow. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत आणि श्यामचारी. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान मायनिंगाच्या प्रश्नाचेर लोकांक फटयल्यात असो आरोप काँग्रेसीन मंगळारा केलो. कायदेशीर सल्लो घेतलो तेन्ना रिव्ह्यू पिटिशनाचो कांयच फायदो जावचो ना म्हूण सांगले. देखून सरकारान रिव्ह्यू पिटिशन घालतले म्हूण सांगिल्ले ते आपले उतर फाटीं घेतले अशें काँग्रेस म्हणटा. तशेंच मायनिंग मंडळ घडोवपाक काँग्रेसीचो तेंको आशिल्लो अशेंय ते म्हणटात. रिव्ह्यू पिटिशन घालतले अशें सांगून सरकारान लोकांक आस्त दाखयल्ली अशें कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स म्हणटा. पूण रिव्ह्यू पिटिशन घालून लेगीत कांय जावपाक शकना अशें ते म्हणटात. रेजिनाल्डान 3 मंत्र्याची मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीचेरूय टिका केल्या. गोंयाक 3 मुख्यमंत्री आसात अशें तो म्हणटा. जे एका मुख्यमंत्र्याक करपाक जालें ना ते 3 मुख्यमंत्रीय करपाक शकचे नात अशें ताचें म्हणणें. आनी लास्ट टायम सांगलें आमगेले BJP गव्हर्मेंटान की आमी एडवायस घेतात म्हूण फॉर अ रिव्ह्यू पिटिशन. नाव द न्यूज इज दॅट देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी रिव्ह्यू म्हूण. आतां हांव पयलोसान सांगत आहा की हे लोकां फुडयता म्हूण. 2012 कॉमेस केला ते आज पासून लोकां फुडयता हे म्हूण. आनी जो तर सेकंड रिन्युअल करूं ना आनी जो तर प्रोसेस स्टार्ट केलेली ऑफ ऑक्शनिंग आज स्टार्ट जायन रस्त्यार पड आज सारकें इट वूड हॅव गॉन ऑन द रोड मॅप वूड हॅव बीन क्लियर. गोंयांतली खाण संपत्ती सारकी काडपाक मायनिंग मंडळ घडोवपाच्या विचाराक काँग्रेसीचो तेंको आशिल्लो अशें रेजिनाल्ड म्हणटा. मायनिंगाचेर रेव्हेन्यू गेन स्टेट मुखार व्हरपाक लोकांगे बारीक लोकांगे बर्डन देंवोवपाक हें तेंगे काम जावपाक जाय. दे हॅव मिजरेबली फेल्ड. दे आर नॉट इंट्रस्टेड इन द कॉमन मॅन. दे आर इंट्रस्टेड इन ओनली देमसेल्व्स. आनी कोण क्लाउडाचे घालता, कोण हेजे घालता, तेजे घालता. क्लाउडा कोण डॉक्युमेंट दिल्ले पयले, कोणे पयले 27,000 कोट्या स्कॅम आमकां सांगलेले. आमगे अमेरिका हातो परिकर बाब न्ही मायनिंग कॉर्पोरेशन करपाक कितें जायना, जायत्योच करपाक जाय. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. घेवया एक वेवसायीक विराम.
विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पुलीस निरीक्षक एका मनशाक खोटायता तो व्हिडिओ सोमारा राती व्हायरल जाल्लो. तो मनीस हालींच मरण आयिल्ल्या एका मनशाचो सोयरो. ताची कूड घडणूक घडली ते सुवाते कुशीक आसा. आतां पुलीस उपनिरीक्षकाची गोंय रिझर्व्ह पुलिशेंत बदली केल्या आनी ताचेर चवकशी जावची आसा. ज्या मनशाक तेन्नाच मरण आयिल्ल्या ताच्या सोयऱ्या कडेन पुलीस उपनिरीक्षक सुदीन रेडकाराचो वाद जालो. जाणी लोकांक सुरक्षताय दिवपाक जाय ताणें ही भास उलोवप आनी अशें करप सोंपता. तुमीच पळयात हो व्हिडिओ आनी थारायात. त्या दिसा कितें जालें ते भुरगे ते पिकनिकेक म्हणून कितें आयिल्ले दोग तीग जाण फ्रेंड सर्कल मेळून आनी ते दीस कितें जाता एकटो भुरगो बुडून थंय हें आलो. तेच्या नंतर पंचनामा करपाक PSI रेडकर आनी टीम ती सगळी थंय पावली. रिजर्व हितू कितें ताका हांगच्यान ट्रान्सफर केला. ते ट्रान्सफर कित्याक केला ताका ते हेजेर पयलीं इन्क्वायरी करची पयलीं. हेजेर इन्क्वायरी करून ताका सस्पेंड करचें अशें हांव मागतां. इशू हो आसा की एक पब्लीक सर्वंट जावन तो असो पब्लिकाक अब्यूज कसो करपाक शकता. पब्लीक तेजे कडेन एक आशेन पळयतात की हो आमकां सांबाळटलो जाल्यार ते सिच्युएशन हो बरे तरेन हँडल करतलो. वयल्यान हो मनीस येता आनी थंय तांकां लात मारता आनी थंय तांकां गाळयो मारता आनी वयल्यान तांकां आनी अब्यूज करून उडयता. लोकांनी आतां कोणाच्या तोंडाक पळोवपाचें तें म्हाका सांगपाचें. सांगेच्यान खबराकार प्रहार सावड्डेकार. मंगळारा कोलवे आनी नावेली पंचायतीत बाल ग्रामसभा आयोजीत केल्ल्यो. आयज पंचायती राज कायदो दीस. त्या निमतान सरकाराच्या साबार येवजणां बाबतींत अधिकाऱ्यांनी म्हायती दिली. ह्या निमतान नावेली पंचायतीन वायफाय सेवेचे लोकार्पण केले. नावेलीचो आमदार लुइझीन फालेरो आनी पंचायत संचालनालयाचो संचालक अजित पंचवाडकर हे कार्यावळीक हाजीर आसले. साबार ऑनलायन सेवांचे लोकार्पण केला म्हूण तांणी नावेली पंचायतीची तोखणाय केल्या. सरकाराच्या साबार येवजण्यांची म्हायती दिवपाक कोलवेचे ग्रामसभेत पंचायत संचालनालयाचो कार्यकारी अधिकारी SS बांदेकार हाजीर आसलो. गोरवां पोसप ही एक बरी येवजण आनी फुडले बसकेत ते हाचेर चर्चा करतले अशें कोलवेचो सरपंच अँथनी फर्नांडिसान सांगलें. इश्यू म्हणजे आमचे ते रिसोर्स पर्सन हाडून आमी टॉक दिवपा रिगार्डींग गायो पोसपाच्यो, पोल्ट्री पोसपाच्यो, गांव दुकरां पोसपाच्यो सगळ्या ते स्किमी तेणे रिसोर्स पर्सन सांगले. पूण थंयच्या वचत जाल्यार स्किमीक जायते एडवांटेजीस आसात डिसएडवांटेजीस आसात. तुमची भुरगीं चडशे कितें करपाक सोदता? आमचे ते पोल्ट्री करपाक सोदताले. पूण तितून आतां ते चडशे कमी मोडटात आनी ते बर्ड फ्लू दुयेंस येता. ताका लागून मातशें ते लोक सारके पाजली चालले आसात. ते कितें करपाचें ते आतां चिंतूंक पडल्यात. आतां कॅटल पळय आहा गोरवां पोसपाचें ते एक स्कीम आहा ती मातशी बरी आहा. So I explained the schemes like Kamdenu scheme, Pashupalan scheme, then dairy equipment scheme, fodder development scheme in detail. And a new implemented scheme is Varaha Palan scheme. नावेलीच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार आनी कोलवेच्यान रमेश नायक रावत. कोलवेची दर्यावेळ गोंयांतले एक फामाद पर्यटन थळ. पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार वेळेर संडास आनी कपडे बदलपाक कुडी नात. आनी दुसरें अजाप म्हळ्यार सरकारान हें सगळें करपाचें सोडून लोकांक वेळेर संडास आनी कपडे बदलपाक कुडी उबारात म्हूण सरकारा कडेन मागचें पडटा. कारण लोकांक तशेंच पर्यटकांक ह्यो सुविधा नाशिल्ल्यान त्रास जातात. ही लजेची गजाल अशें थळावे म्हणटात. गोंय नामनेचें पर्यटन थळ आनी तातूंत गोंयच्यो दर्यावेळो चड फामाद. पूण गोंयच्या दर्यावेळांचेर थळाव्यांक तशेंच पर्यटकांक सारक्यो सुविधा नात. बीचार पळय एक टॉयलेट ना आनी टॉयलेट ना तो ना. एक उदक पिवपाक ना थिंगा. येल मोटरीचे एक नोड ना. पयलीं पब्लीक टॅप आसताले आतां तेवूय काडले आनी पळय लोक बिचारसून वयर येयले म्हणटा इल्लेशें उदक पिवपाक मेळना. मेन म्हणटा तो तांकां एक टॅप जावो आनी हो ट्युरिजमान घालपाक जावो. दुसरें म्हणल्यार तांकां एक टॉयलेट जावो. तितलें आतां बिचार स्विमींग करता आसतना एक कितें टॉयलेटां वचपाक पडटा. कितें जाता म्हणटा थिंगसून बरें 1 किलोमिटर मायज आहा ते टॉयलेट आहा तो थिंगा. पूण आतां मुगे मागणी ट्युरिजम डायरेक्टर हो टॉयलेट म्हणटा सारको बिचार येवपाक जावो. कित्याक सगळे गेस्टां ते बिचार आसताय. जायते लोकांक त्रास जाताय. स्पेशली बायलांक त्रास जाताय थिंगा. आनी हांवें चोयलां थिंगा अशें करून लोक एक 4 जाणां अशें करून कपडे घेवन अशें करून सायडीच्यान अशें करून उबो रावताय आनी मदें रावन एक बायल चेंज कोता. जायते तांकां चेंजींग रूम ना, तांकां टॉयलेट ना. हे वाऱ्या ट्युरिस्ट येताय तांकां चड प्रॉब्लम जाता. हांव ट्युरिजम मिनिस्टराक म्हणजे हांव उपकार मारतां जाता तितू बेगीन मातशें थिंग कितें जाल्यार कितें करपाचें. कोलवेच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम.
विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ट्रेड लायसनां नव्यान करपाची प्रक्रिया ऑनलायन घालची आनी कर कमी करचे अशें शारा उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजान पणजे महानगरपालिकेक सांगलां. हे सगळे जाग्यार घालपाक 6 म्हयने लागतले. पणजी हॉटेल आनी ट्रेडर संघटना, नगरपालिका प्रशासनाचो संचालक, पालिकेचो कमिशनर आनी महापौरा सांगातान मंत्र्याक मेळ्ळे. ह्या वेळार ट्रेड लायसनांची प्रक्रिया, फी कमी करप आनी सायड बोर्डाच्या करांचेर चर्चा जाल्ली. ह्या वेळार संघटनेचो निमंत्रक बार्नाबे सापेको, वांगडी दाट देसाय, शेशाली केसरकार आनी रिकार्डो रिबेलो हाजीर आसलो. They had a problem with the trade licenses. They say we have to visit the corporation so many times. We cannot afford to do that. Who this? Restaurant owners. They say online we should know what is our tax dues, what are our license fees dues. So I told him to go online, means try to reduce the citizens interface with the offices. So as far as possible, do these things. Means a lot of municipalities have already started, like the trade license, birth certificate. All the taxes they can pay online. Online. So he said by another 2 months you should get systems in place. Government has a role within major now. We are like a supervisory authority. हम supervise करी आता. But they are a local self-governing body. Under the constitution they have powers to increase or decrease. So we cannot interfere with the corporation as such, but it's for them to decide. But whatever possible, I told the commissioner and the mayor to look into the grievances and see where we can correct them. Correction करपाक जाय ती correction करया म्हणून. Issues, their problems, and then decide what would be the various, criteria on what the taxes would be levied. The honorable minister has asked to work a mechanism to give you a precise to streamline the system and to minimize the taxes and see that the businessmen are not harassed, including the residents. परवरीच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. अमोनिया आनी पेट्रोलियमाच्यो टाकयो वास्को शारा भायर व्हरपाक जाय. तशेंच राज्यांत पर्यटन फुडें व्हरपाचे दिश्टेंतल्यान वास्कोची उदरगत करपाक जाय. मंगळारा वास्कोत विजन फॉर वास्को ही कार्यशाळा जाल्ली. त्या वेळार ह्यो सुचोवण्यो आयिल्ल्यो. वास्को खातीरूच उदरगत करपा पासत मुरगांव नगरपालिकेन अवंता फाउंडेशना सांगतान विजन फॉर वास्को ही कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. वास्कोत सुदारणा करपाक कितें करपाक जाय ताचेर ह्या वेळार चर्चा जाल्ली. वास्को आमी सर म्हणटा की आमी बॉम्बाचेर भरलेले आसता. सो एक आमी अशें विचार करपाक जाय आमी सगळ्या वास्कोकारांनी रावन जे अमोनिया टँक आनी जे पेट्रोलियमाचे टँक्स आहा पळय त्या वचून शिफ्ट करपाक जाय सिटीनसून, हांगा दवरपाकूच जायना. सो ते एक शिफ्ट कशें करपाक आमी एक प्रयत्न करपाक जाय वास्कोकारांनी, आनी ज्या कारणान आमची वास्को सेफ उरूंक शकता. मेन आमकां एक बरो जसो सालिगांव गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट त्या टायप आमकां एक गार्बेज ट्रिटमेंट जाय, ज्या कारणान हांगा मेजर गार्बेज आहा ती वायप आउट जावपाक जाय, कवर जावपाक जाय. So a lot of suggestions have come up as to how that city can progress and realize its vision for the future. So there have been a number of suggestions related to whether it's infrastructure or tourism, different areas, but very well thought through suggestions. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. गोवा 7 प्रीमियर लीगान 7 विमेन्स फेस्टिवल 28 एप्रिल ते 17 मे मेरेन आंबेली खेळा संकुलात आयोजित केला. दादल्यांच्या लिगाच्या दुसऱ्या आवृत्ती सांगतान हाचे आयोजन तांणी केला. ह्या वुमेन्स फेस्टिवलात 6 पंगड भाग घेतले. हे पंगड आसात आमेली क्वीन्स, ब्लॅक एरोज मिरामार, स्कायला स्ट्रायकर्स फोंडा, युरो कनेक्शन वास्को, युनियन ऑफ चिचोणे विलेजस आनी रॉयल बिल्डर्स नावेली. ह्या वर्सा ते दादल्यांचे लिगा सांगतान बायलांची लिगूय आयोजीत करतले अशें GSPLचो अध्यक्ष बेंजामिन सिल्वान सांगले. We will be organizing 7th Women's Football Festival simultaneously with the men's tournament at the Ambeli Sports Complex. We have altogether 6 teams participating in the festival. Women's आमी एबडी फर्स्ट टाइम ऑर्गनायज करता फेस्टिवल करता तांकां कित्याक आमी तरी वुमन्स चोयल जाल्यार आमी गोवा पार्टिसिपेशन सारकें उणें आसा नॅशनल लेवलाचेर. रिसंटली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लीग ऑर्गनायज केली फॉर वुमन्स आनी ओनली 2 वुमेन्स वर पार्टिसिपेटिंग in that league from Goa.
सो आमकां दिसलें वुमन्सां लागून आमी कितें जाल्यार करपा जाय, ताका लागून हो टुर्नामेंट म्हणून फेस्टिवल आमी ऑर्गनायज केल्लें आसा आनी हितून 72 गर्ल्स पार्टिसिपेट जाताय वुमन्स डिवायडेड इंटू 6 टीम्स. सो इट विल बी अ 15-day फेस्टिवल फॉर देम. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.